गुन्यांव फाटल्यान पाटो पणजी हांगासर धाड घालून 12 लाख रुपया मोलाची 91.934 ग्राम MDMA घुवळी वखदां जप्त केली। ह्या प्रकरणात पुलिसांनी कर्नाटकांतल्या उडपीच्या सजीर मोहम्मद अली, मोहिद्दीन PM अब्दुल्ला, अश्मीन आणि मोहम्मद अहमद सुहेल ह्या 3 जाणांक अटक केल्या। तांचे कडल्यान एक कार आणि ड्रग्स तस्करी खातीर वापरिल्ले 7 मोबायल फोन जप्त केल्यात। जाल्यार हणजूण पुलिसांनी आसगांव आणि पिकेन पेंडे ह्या वाठारांनी धाड घालून सुमार 3.93 लाख रुपया मोलाचे कोकेन, MDMA आणि चरस जप्त केल्यात। तशेंच ह्या प्रकरणात पुलिसांनी 2 दुबावित्यांक अटक केला।